नवीन निर्वाचित आमचे नगराध्यक्ष बाय दुपारी नायक जाल्ले आसा सगळ्यांच्या वतीन हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी जशें आमचो एक ग्रूप आनी त्या प्रमाणे पयलीं आमचे एक जेन्ना ह्या टर्माची पयली नगराध्यक्ष म्हणून बाय सुशीला शिरवयकर आसली आनी तिने आतां सगळ्यांच्या एक म्हणजे जशें आमचें उलोवप जाल्लें त्या प्रमाणे आपलो कार्यकाळ जाले उपरांत तिने स्वखुशी म्हणटा अशें आपले पद खाली करून आयज आमचे बाय दुपारी केल्ले आसा म्हणजे आमचो एक ग्रूप जे जसो सुरवातीक जो घडिल्लो त्या प्रमाणे आयज भाजपाच्या म्हणजे समर्थाक म्हळ्यार सपोर्टांनी घडलेलो आसा आनी आयज बाय दिपालीक दुसऱ्यांदा कौन्सिलर आसा आयज नगराध्यक्ष जाता आमकां शुभेच्छा येता आसतना आयज काम कार्य करता आसतना सगळ्यांनी एकवटात युनिटीन काम करतली सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें काम करतली आनी आयज जी युनिटी म्हणटा अशी आयज कांय दवरले आसात आयज बिनविरोध निवड जाल्ली आसा आयज कोणीच 13 कौन्सिलर आसा ते कोणीच अर्ज न हे करता सगळ्यांनी बिनविरोध निवड जाल्ली आसा जशी सुरवातीक जाल्ली तेच प्रमाणे आतांय जाल्ली आसा म्हणटकीर जे एक मतांनी एक युनिटी म्हणटा अशें केपेचेर जें काम जाल्लें आसा आनी उरलेलें काम जें करपा खातीर बाय दिपाली आपल्या सगळ्या नगरसेवकांक कॉन्फिडन्साक घेवन तांकां विश्वासाक घेवन पयलीं काम करतले गतीके हांव आनीक पयलीं शुभेच्छा दिता आनी आयज आनीक बरी उमेद दिसता की भाजपाचे पॅनल म्हणजे भाजप सपोर्टेड पॅनल अशें म्हणून आयज आमचे केपें नगरपालिकेचेर आज परत एक फावटी आमची बाय दिपाली जाल्ली आसात आनी सगळ्या नगरसेवकांक हांव आनीक फावटी शाबासकी दिता परवी दिता आमचे नगराध्यक्ष आनी बाकी सगळे कौन्सिलर हांकां परवी दिता की तुमी सगळ्यांनी एक मतांनी एक जुटीन रावले आनी केपेचे उदरगत करपा खातीर एक मतांनी बाय दिपाली निवडणुका सगळ्यांक दिवप डेप्युटी सीओ एक्स आनी एक्स म्हणपाकूच जायना कित्याक सर आमचे भितर आमची सामकी गरजेचे जाल्यात आनी कितें सर नासतना आमचे कडेन कांयच जावपा न्ही अशें पूण आतां आमचे वांगडी कावन्सिलरांनी म्हाका अनअपोज निवडून दिले बगर हांव सगळ्याचे आभारी आसा आनी सगळे म्हजी वाड्या वेले सगळे हे भुरग्यांनी म्हाजे खातीर खूब त्रास घेतल्यात आनी तांचे खातीर हांव कितें करपा खातीर हें पद म्हाका मेळ्ळें अशें दिसता देवा कडल्यान आनी इतलें आनी सगळीं म्हाजी बाकीची सगळी प्रेस सगळ्याचे हांव आभारी आसा आनी म्हाजी स्टाफ सगळे बाकीचे कावन्सिलर सगळ्यांक घेवन हांव एकवटान काम करतलें पयलीं कितें जालें तें सगळें विसरून पूण आतां अनअपोज आनी हें ऑपोजिशन बी अशें कांय ना सगळ्याचें काम हांव करतलें आनी केपेचें डेवलपमेंट करपाक म्हाजी हांव पयलींच चेअरपर्सन जाल्ली कारण म्हाका सगळ्यांच येवची ना पूण म्हजी सिनियर आसा ते एक्स चेअरपर्सनांनी कामां केल्यात सगळीं कामां करपा तिकाय बीन 3 वर्सां सगळीं कामां शक्य जायना बाकीचीं कामां हांव करतलें अशें हांव तुमकां सगळ्यांक आश्वासन दिता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.